बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमकां आपलो मोग आनी जिवीत दितलो जेजू, देवाचो पूत उंड्या रुपान आमचे मदें हाजीर आसा. तर ताचे सरशीं आयलोल्यांक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मोगाल जेजू, तूं आमचे मदें आसाय देखून आमी भोव खुशाल. भियेनाकात, हांव तुमचे संगाताक सदांच आसा अशें तुवेंनूच म्हणलां आनी खरेपणींच तूं सदांच आमचे संगाताक आसाय. तूं प्रताप बापाचो, आनोद मारयेचो आनी संतोश आमा मनशांचो. सोगले खालतिकायेन आमचें किरकोळपण वळखून आनी तुजें देवपण मानून घेवन तुजे मुखार सरपोट पडून आमी तुका नमस्कार करता. गीत आमी गावया R30, पेज नंबर 192, R30. प्रभु येशू, आमच्या प्रभु येशू, प्रभु येशू, आमच्या प्रभु येशू, तुका महिमा, तुका प्रभु येशू, आमच्या प्रभु येशू, प्रभु येशू, आमच्या प्रभु येशू, बोडव्याचोर तुका बसून कोणता, आखी पृथ्वीर तुझी कीर्ती गाजता, सगळी रोचना तुझी स्तुती गायता. प्रभु येशू, आमच्या प्रभु येशू, प्रभु येशू, आमच्या प्रभु येशू, सूर्या चंद्रीम आणि तारा सोमो, उस्वार फांकून पोरगोट कोता तो
Pusma Surya Ami Pulso Tuso Prabhu Jesu Amcha Prabhu Jesu Prabhu Jesu Amcha Prabhu Jesu. विशय ताणें तांकां म्हणलें, येयात आनी पळयात. जॉन 1:39. ताणें तांकां म्हणलें, येयात आनी पळयात. जेजू म्हणटा, ये आनी पळय. ते वेतात आनी जेजूच्या जिविताचो अनुभव घेतात आनी हो अनुभव दुसऱ्यां तांय वांटतात. जेजू, तूं आमकां हें सांगता, पूण आमी तुजो अनुभव घेवंक ना आनी दुसऱ्यांकूय वांटूंक ना. आमकां बोगोस जेजू. जेजूक आमच्या जिवितांत जागो दिवूंक ना. संवसाराक पयलो जागो दिला. आमची काकलूत कोर जेजू. गीत आमी गावया. I3, पेज नंबर 116. I3. Deva solo ampois kela atatori lagi sota patkawatu saitu sola atatori Fortuneta Zaiti vorsa Patkan bongla Atatori Olkun keta Bauboy nachi Mafi magtaw lan borad patok have kela bogus monaw ata magtaw patok mochi Patkadukot atadortam
Revelation chapter 4 verse 11. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगळे वस्तूंचो रचणार तूं. तुजे कुशेन त्यो रचून आयल्यात आनी वतूंक लागल्यात. देखून तुजी पदवी वळखून सगळ्यांनी तुका मोहिमा आनी भोवमान दिवंक फावो. देवान आमच्या पासत सगळें एकूच सुत्रान रचलां. तो आमचो आनी हे संवसाराचो रचणार. तर आमच्या रचणाराक कुशलकायेन आनी मोगान आनी सगळे भावार्थान वाखाणुया आनी दिनवासुया. Chesuk tin wasung gitam gauya Q2 page number 165 Q2. आमचो एकीच लेगून तुझ्या हुकमा शिवाय माथ्या वेलो ना पोटा ल्हान ल्हान गोणितांनी चालत्या कुस्कुटांनी आमकां तुजो मोग राखता. मोगाल बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. मोगाल बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. एक झाड एक फूल एक पान तुझे रोचे बगर हालचे दोलचे नावार्यान तोशे आमचे कालीस तुझ्या मोगार राखणे. वचूंक दिवचो नाय पेल्यान. मोगाल बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. मोगाल बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. शेतात हासतात फुलां उसक्या विणे वाऱ्यार दिसभर सुकणी किलबिलतात. तांचे पोरस आमकां बाळगून दोताय देखून तुझी भुरगीं मुरगटात. मोगाल बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. मोगाल बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास.
जुवांचें शिवर्तमान आवेसवोर सोत्रा वोड सोत्रा स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोलीक कोर तुजें उतर सोत तर आतां देवाचें उतर आयकूंक सोगलीं आमी उबी रावया. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगां शिसां संगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजूक चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हणलें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळून आनी आपणा फाटल्यान येतात ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें, तुमकां कितें जाय? ताणीं ताका जबाब दिलो, राबी म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हणलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात तांणी देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 जालेली. जुवांवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. रोखडोच आंद्रे आपल्या भावा सिमांवाक मेळूंक गेलो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसिया म्हणजे क्रिस्त मेळ्ळा. आनी ताणें सिमांवाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें, तूं सिमांव, जुवांवाचो पूत, तुका नांव आतां केफास म्हणजे खडप. देवाचें उतर हे. देवाचे वोद उपकार. नियाळ. जुआंव बातिस्त आपल्या सिसांक जेजूक दाखोवन दिता. हो देवाचो मेंढरो अशें म्हणून ताची वळूख तो आपल्या सिसांक करून दिता. जेजू फाटल्यान वचप आनी जेजू बरोबर रावप म्हणजे जेजूच्या जिवितांत मिसळ जावप आनी ताचे कुशलकायेन मोगान आनी शांतीन रावप. हें आमच्या जिवितांत घडटलें जाल्यार आमी त्या सिसां परी जेजूच्या फाटल्यान वचूंक गरजेचें. पयले सुवातेर आमी ताका सोदून काडूंक जाय. जेजू तांकां म्हणटा, येयात आनी पळयात. ह्या नव्या वर्सांत जेजू आमकांय आपयता आपणा बरोबर रावूंक आनी पळोवंक. जेजू आमकां आपले कृपेन भरूंक सोदता. आंद्रे परी आमी म्हणूंक जाय, म्हाका मेसाया क्रिस्त मेळ्ळा.
आमकां मेळ्ळा जाल्यार आमी दुसऱ्यांकूय क्रिस्ता सोरशी हाडूंक जाय वो क्रिस्त दिवूंक जाय. पवित्र स्नानां घेतल्या मनशांक कशी आमकां जबाबदारी आसा. आमी जेजूंत खोल रिगून आनी आमच्या बरे आनी देखीवंत क्रिस्ती जिविता वरवीं दुसऱ्यांक जेजू सोरशी हाडूंक वो जेजू दुसऱ्यांक दिवूंक. गीत आमी गावया R10 पेज नंबर 179 R10. जेजू भाशेन आसचे हांवें उलोयतना वावुरतना जेजू भाशेन आसचे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसा दिसा खिणा खातीवून मोर्ताची म्हज्या मोनार चिंततना जेजू भाशेन आसचें हांवें उलोयतना वावुरतना जेजू भाशेन आसचें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. कालीज म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगाल देवा खातीर चिंतना तशीं सपनां म्हजीं स्वर्गांतल्या सोयऱ्या खातीर जेजू भाशेन आसचें हांवें उलोयतना वावुरतना जेजू भाशेन आसचें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. म्हज्या मोगाल जेजू भाशेन म्हज्या देवाक सांगचें हांवें तुजी कुशीन म्हजी कुशी तुजीच कुशी कोची तुवें. जेजू भाशेन आसचें हांवें उलोयतना वावुरतना जेजू भाशेन आसचें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना.
आमची मागणी जेजू मुखार दवरुया आनी आमचो जबाब गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमचे पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचो अनुभव सदांच आपल्या जिवितांत अनुभवूंक आनी हो अनुभव दुसऱ्यां तांय वांटूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याकूच विसरून आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेची मोगान सेवा करूंक बापाचें बोड तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. जेन्ना जेजू आमच्या जिवितांत उणो जाता तेन्ना आमचें जिवीत एक रिकामो जागो जाता. अशें जायना जावूंक जेजूक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमची गांवची भाव भयणां तरेकवार पिडेक सांपडल्यांत. थोडीं हॉस्पिटलांनी आसात जाल्यार थोडीं आपले घरांनी आसात. जेजून जायत्या जाणांक पेकोवणी फावो केली. तशी हे आमच्या बाबा भयणींक पेकोवणी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. जायते आमचे बाबा भयणीक आमच्या मागणांची गरज आसा. हे वेळार तांचो आमी उगडास करुया. जायतीं जाणां भुरग्याच्या देण्यांक आशेतात. जायतीं जाणां काम नासतना बेकार आसात. जायतीं जाणां आमची भाव भयणी वायट जिवीत जियेतात. देवा सोरशिल्लीं पयस गेल्यांत. सगल्यांक जेजू मुखार घालुया आनी जेजू शी परत येवंक जेजूक जाय जाल्यार तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. तुमची मागणी जेजू फुडें घालात. हे वेळार तुमकां जाय तें जेजू लागीं मागात. आमचो जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका.
सगळी बरोबर जेजून शिकयलोले मागणे म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तायनेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमचे स्वर्गीचे मांयक उलो मारून म्हणुया. नमान मारे कृप्यान बोलोले, सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमचे मरणाच्या वेळार. आमेन.